येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पावसाचो सांवार चालूच. मडगांवां रेल्वे अंडरपासा बरोबर कोमाच्या 7-8 घरांक जलसमाधी. भुरग्यांचे प्लेग्राउंडाची जाली न्हय. सरकारी नियोजनाचो दिसून आयलो उणाव. सरकारान दिली आश्वासनांचेर आश्वासनां, पूण प्रस्न जाग्यार घालपाक जमलेंच ना. राजकारण कुशीक दवरून जाग्यार घालात खारेवाड्याची फिशिंग जेटी, मागला ऑल गोवा फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशनान. बंगालाचे दर्यादेगे वयल्या चक्रीवादळाक लागून फुडल्या सप्तकांतय गोंयांत घसघसतलो पावस, पूण हवामान खात्यान जारी करूंक ना रेड अलर्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पावसान रस्ते आनी गटारां बुडयलीत जाल्यार मडगांव कोमा वाठारांतल्या 7-8 घरांकय जल समाधी दिली. कोमा भुरग्यांच्या खेळपाच्या ग्राउंडार न्हंय भरिल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. कोमा रेल्वे अंडरपासय अर्द्या उदकांत उबो आसलो. कालच्या पावसान उदक भरलेलें, सांज मेरेन तश्शें पळोवपाक मेळ्ळें. हांगाय सरकारी नियोजनाचो उणाव दिश्टी पडलो. सुलभ टॉयलेट. काल दिसभर पडलेले पावसा खातीर हे जे कोमा वाठारांत म्हाज्या फाटल्यान दिश्टी पडटा थंय एक तो ग्राउंड आशिल्लो तो आतां ग्राउंडाचे थंय उदक भोंवन ते एक तळें जाल्लें आसा. त्या ग्राउंडाक एक तळ्याचें सोरोप येयल्लें आसा. आयज दिसभर पावस ना पूण ते उदकाची जी पातळी वाडिल्ली आसा ती तशीच आसा. आनी हांगा जी फाटल्या वाटेन घरां आसा त्या घरांनी काल चडशे अरावंड 7 घरांनी हांगा उदक गेल्लें. आनी काल हांगा फायर ब्रिगेड सर्विसेचे जे ऑफिसर आसा तांच्यांनी येवन हांगा पळोवणी केल्ली आनी तांणी त्या लोकांक शिटकावणी दिल्ली. ज्या लोकांची घरां मातयेची आसा तांकां तांणी सांगलें की हे घर सोडून वचात जेणे करून एक्सिडंट जावपाक न्हू म्हणून. तशेंच आतां दनपार जाल्यार आयज पावस ना तरी पण हे उदकाचे जे लेवल आसा ते तशेंच आसा. अजून काय उदक सकयल वचोंक ना. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप कुंयेकर. पावसान धुमाकूळ घातला. जायते कडेन संकश्टां आयल्यात. गांवडोंगरीच्या आंबेघाट रस्त्यार तांबडे व्हाळ व्हांवपाक लागल्यात. दोंगुल्ल्यांतल्यान झरे फुटल्यात. ह्या उदकाचें नियोजन करूंक नाशिल्ल्यान रस्त्यार व्हाळ व्हांवतना दिश्टी पडले. पळयात. गोंयाक सध्या कितलेशे दीस जाले धो पावस पडटा. ताका लागून बऱ्याचशा कडेन बुट्टी आयली आनी कांय कडेन बुट्टी येवपाची परिस्थिती निर्माण जाली. पूण काणकोणाक तशा तरेची परिस्थिती निर्माण जाली ना. पूण कांय कडेन रस्त्याचेर उदक आयलें. पैंगीण सारक्या भागांनी रस्तो एक कडेन उदकाच्या मुळान गेलो. पूण ग्रामीण भागांनी कांय कडेन रस्त्याची गटारां नाशिल्ल्यान दर एक रस्त्यांनी व्हळाचें स्वरूप आयलें. आयज आमी हांगासर गांवडोंगरी पंचायतींतल्या आंबेघाट ह्या गांवांत आसात आनी ह्या आंबेघाटाचो तुमी रस्तो हांगासर पळयतात. ह्या रस्त्याची परिस्थिती अशी जाला की गटारां पूर्णपणे ना जाल्ली आसा आनी पावसाक लागून हांगासर सगळ्या कडेन दोंगरांनी आतां झरे व्हांवपाक लागल्यात आनी ह्या झऱ्याचें उदक हे पूर्णपणे अशा पद्दतीन रस्त्याचेर व्हांवपाक लागले आनी रस्त्याक आतां सामकें व्हळाचें स्वरूप आयिल्लें आसा. ही इतली परिस्थिती गंभीर आशिल्ली जी पंचायत हांगासर येवन पळयतली काय कितें किंवा पंचायत येणाऱ्या काळा भितर ही रस्त्याची गटारां जाग्यार घालून रस्तो हो सुखरूप आनी वेवस्थीत करतली काय कितें अशी तरेची सिच्युएशन हांगासर तयार जाल्ली आसा. कारण PWD डिपार्टमेंटान आतां रस्त्याची गटारां निवळ करप त्याच बरोबर रस्त्याच्या बाजूची झाडां निवळ करून रस्ते स्वच्छ करप ही कामां आतां पंचायती कडेन सोंपयल्ली आसात. तांचे कडेन हे आतां रायट्स नात. ही परिस्थिती आसा ती आतां पंचायतींनी सुदारपाची आसा. सद्याक ही परिस्थिती खास करून आंबेघाट म्हणजे जो रस्तो सांग्या आनी केपें ह्या भागान वयता ह्या रस्त्याची परिस्थिती सुदारपाचें काम पंचायत खास करून गांवडोंगरी पंचायत करतली काय कितें अशा तरेची स्थिती आनी परिस्थिती हांगासरल्या लोकांच्या दोळ्या मुखार आसा आनी लोकांक हेच प्रश्न पडटा. गोवा 365 खातीर काणकोणांतल्यान देविदास गांवकर. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राजकारण कुशीक दवरून खारेवाड्या वयली कड्डम जाल्ली फिशिंग जेटी जाग्यार घालात.
ऑल गोवा फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशनान मागला. सरकारान फकत आश्वासनांचेर आश्वासनां दिलीं पूण प्रस्न जाग्यार घालपाक जमलेंच ना, असोसिएशनाचो अध्यक्ष जुजे फिलिपान सांगलें. वास्को खारेवाड्याचे नुस्तेमारी जेटीचो आवाठ वाडयात. नुस्तेकार आनी बोटीचे धनी हे जेटीची दुरुस्ती आनी विस्ताराची मागणी करत आयल्यात. कितल्याशाच मंत्र्यांनी बरे सुसज्ज जेटीचे आश्वासनां दिली पूण सरकारान अजून कसलेच यत्न केल्ले दिश्टी पडनात. अखिल गोय नुस्तेमारी संघटना म्हणटा, आयकात. पॉलिटिक्स हे पॉलिटिक्स ना जाल्यार अशें ना आसलें. हांव कितें म्हणटा, प्लीज ह्या इश्यूवाचेर हांव कोण मनीस खंयच्या पार्टयेचो, खंयच्या ताका पार्टयेचें एफिलिएशन आहा, वो कसलो तो खंयचे येयलोला हें चिंतनाका प्लीज. मनशापण चिंता. आमकां पयलो आमचो धंदो सारको करपाक गरज. आमच्या बोटकार आमी हो धंदो ह्या धंद्याचेर जोडून आपले रीण फारीक करपाक हें इम्पॉर्टंट. हाल्या तिसरें मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणटा ते हे, प्लीज आमच्या जिवाचेर फेवनाका प्लीज, पांय पडटा जिवाचेर फेवनाका. की आमचे बोट केन्नाय तरी हे पयशे हे पयतून तुमी फिशींग जेटीची परिस्थिती पळयल्या, फोटो दाखयता तुमकां हांव. आनी सगळे डिपार्टमेंटान चीफ मिनिस्टर, फिशरी मिनिस्टराक, डायरेक्टराक, दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक फोटो धाडल्या आनी ते तर फोटो पळयत जाल्यार कोणूय आसतलो कसल्या हेचेर रावता काय म्हणून आमी धंदो करता. आयज आमच्यो बोट्यो व्हडल्यो जाल्या. पयले बोट्यो ह्या ते बाराबर जर फिशींग घेवन येयल्यो सगळे बाराबर 100-250 बोट्यो आहा हांगा. ह्या 50 स्क्वेअर मिटराचेर लागतल्यो कश्यो त्यो आमच्यो बोट्यो आतां व्हडल्यो जाल्या. आनी हे लॉंग सायड जेन्ना कोत्ता 10 बोट्यो जाता आनी दुसरी बोटी नुस्तें हाडलें म्हणटा कोत्ताली कितें नुस्त्या पेडेर जाता. इट्स अ पेरिशेबल आयटम्स. सो हे पिड्यार जावपा नाका. सो तेका लागून परत आमी मिडिया कडेन येयल्या. आमी आमच्या ऑनरेबल MLA दाजी कांबळे हांगा पयलो स्पेक्शन केलें आनी ज्या दाजी बाबांनी येवन ताणें इवन आमकां एश्युरन्स दिलें की आपूण चीफ मिनिस्टराक हांगा घेवन येतलो म्हणून. आमी आमंत्रण दिलें. इवन फिशींग मिनिस्टराक, फिशरी मिनिस्टराक बाब नीलकंठ हळदणकराक तेकाय आमी सांगलें. आज जोरी तर हे पॉलिटिक्स करून जरी तर हे उरला हे भाशेन उरता जाल्यार प्लीज बायबटा करूं नाका. आमकडे सगळे आहा एमपीडीक दिता ते भाशेन न्हू. जाल्यार हिंगाचे आमकां भायर धांवडायतले कितेंय करतले ते तकलेंतली मोतीन भायर काडा. आनी हांव ह्या चाराचेर आसत सर न्हू. ह्या फिशींग जेटी वयले कोणूय हालोवपाक वो कितेंय करपाक न्हू कोणाक ताकद आसपाना. हांव कित्याक लागून आमकडे मोहीव आहा, आमकडे एमपीटीन बरयलेलें आसा. इट मे बी द MPA नाव. कित्याक आमी लायव्हलीहूड आमी हिंगा हें करता. आनी हांव सांगू करता ह्या खारवी जे बोटकार भाव पयले ह्या खार्यावाडात MPT येवचे पयले हांगा आसले. MPT येवचे पयले आसले. MPT म्हाजे उपरांत येयला. सी कितें आसता इट इज सगळें म्हणटा ते तेंच्या ताब्यान आहा, सेंट्रलाच्या ताब्यान आहा. हे सेंट्रलाच्या ताब्यान देखून दिवन आयज ते MPT कडेन दिवन आमचेर चडप ना. वी आर द स्टेक होल्डर. आमी नुस्तें मारपी हिंगा. आमी आमचे धंदो चलोवन आमी पोट भरपाचें. पूण आमी हे भाशेन MPA देखून जाले जाल्यार हाल्या आमी उगे रावतले हें करतले ना. दॅट इज नॉट. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. वास्को शारांतल्यो कितल्योश्योच इमारती बऱ्याच वर्सां सावन बेवारशी जावन रावल्यात. इमारतींचे कोपचे पडपाक लागल्यात. बिल्डिंगांची दुरुस्ती देखभाल करपाचे पालिकेक अधिकार आसात पूण डोको आसूनय पालिका कसलीच कारवाय करिना. थळाव्यांनी शेण काडला. पळयात. शारांतल्यो जायत्यो बांदावळी घातक स्थितीत आसात आनी थळावे लोक परत परत अधिकाऱ्या कडल्यान कारवाय करपाची मागणी करतात. आयज एके घडणुकेत कॉन्क्रीटच्या स्लॅबाचो कुडको मोडून सकयल उबे आशिल्ले गाडयेर पडलो. हॉटेल वृंदावनात ही घडणूक घडली. सुदैवान कोणाक दुखापत जावंक ना. गाडयेच्या धनयान घडणूक कशी घडली ते सांगला. I just parked my vehicle. I had gone to the shop there and then I had come to pick some stuff over here. Okay. पळयता म्हणल्यार भितर घुसता म्हणल्यार आवाज आयलो जालो. आमी मागीर सगळीं भायर आयली आवाज आयला म्हणटरी. पयला लागलो कुडको पडल्या. पयले अशेंच दिसलें. पयले तर कोण साधू सुद्दां म्हणपा लागलो आप इधर से गए तभी म्हणपा लागलो ऊपर से गिरा म्हण घेवन.
पहिला बिल्डिंगाच्या सिलिंगाचो कुडको असतो तो माझ्या गाडयेक पावस चुकला म्हणजे हेजे पडला तो आय थिंक थंयच हांव आसत जाल्यार म्हाजे गेल्ले आतां जीव. इट्स व्हेरी डेंजरस नो टू कीप सच व्हेहिकल दिस थिंग बिल्डिंग्स ओवर हियर. When it has become old, then you people demolish otherwise. If it have fallen on my this thing head, then I would have gone. No, it is life risk जाऊ ना. केन्नाची घटना ही आता? आता या एक just I think just 15 minutes, 10-15 minutes only. And it is shocking actually. मग तू त्यांना जस्ट पास झाले? Oh या बा अरे आयला आणि आता दुकानार गेला रे. आता घेवपाक स्टॉप घेवपाक गेल्ले. तुजो म्हळ्यार वो जाला आवाज हांगा. आवाज तो काय कितें म्हण समजूकच ना म्हाका. बंदर शारात हाच्या आदी अशीच घडणूक घडल्या आणि ह्या विशयाचेर अधिकाऱ्यांनी कानार केस ओडल्यात. अधिकाऱ्या कडेन जायत्यो कागाळी पावन लेगीत कसलीच कारवाय जावंक ना अशें थळावे सांगतात. पोरण्या वृंदावन हॉटेलाचे इमारतीची कितल्याशाच वर्सां सावन अवतिकाय जाल्या. आयकात. ऑर्डर सुद्धा येयला म्युन्सिपाल्टीचा एविक्शन ऑर्डर येयला, GEC रिपोर्ट आहे हेजेर आणि प्लस देर इज आम्ही एका म्युन्सिपाल्टीक ऑलरेडी लेटर सुद्धा दिला कपिलान. एज पर मेरा नॉलेज में जितना है कपिल ने ऑलरेडी नॉलेज म्युन्सिपाल्टी को लेटर भी दिया है कि कल कुछ हुआ बिल्डिंग गिर गया तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. बट व्हाई दे आर नॉट डिमोलिशिंग दिस? दैट इज डिपेंडिंग ऑन दी अथॉरिटी. अभी ऊपर क्या हालत है उसके? ऊपर हालत बहुत खराब है, ऊपर तो दीवार सब गिर गए. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. पावसान सावार घातला. लोक तातूंतल्यान सावरता सावरता घामेवपाक लागल्यात. भोवतेक सुवातांनी पावसा आदलें नियोजनच जावंक नाशिल्ल्यान हुंवारावरी परिस्थिती जाल्या. धावकोण धारबांदोडा वाठार वर्सान वर्स उदका पोंदा वता. अंदूय तेंच जालें. शेनवारा ह्या गांवाक थळाव्या आमदारा बरोबर मुख्यमंत्र्यानूय भेट दिली. जाल्यार केपेंच्या चंद्रेश्वर भूतनाथ देवळाच्या रस्त्याची लेगीत मुख्यमंत्र्यान पळोवणी केली. 2-3 दीस सेगीत पडटल्या पावसान गोंयचो झोड काडला. भोवतेक वाठार उदका पोंदाक गेल्यात. लोक संकटात सापडला. धावकोण धारबांदोड्या लोकांच्या घरांनी उदक भरला. दर वर्सा हे उदक वाडतच वता. फकत राखणे वणत बांदून हो प्रस्न तडीक लागचो ना. WRDची यंत्रणा चालीक लावनच तो जाग्यार घालपाचो यत्न करतले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. आयकात. क्षेत्रातल्या धावकोण गावात दर वर्सा म्हणजे पावसाच्या पुराचो भय हो दर वर्सा उरपाक लागला. फाटले फावटी जेन्ना धावकोण सगळ्यात व्हडलो फटको जर खंयसर बसलो म्हणजे ऑलमोस्ट 90% घरांनी उदीक गेलें ते धावकोण गेले. न्हंयचें उदीक कंप्लिटली डायवर्ट जावन गांवांत येता. हांव पोरूय बी पोरूय हांव येवन गेल्लो ऑलमोस्ट सगळें पळयल्लें. पुणूय म्हाका आमदार बाब जो गणेश भाऊ कंटिन्युअसली पयर उदीक वाडला तेन्नाच्यान म्हाका कंटिन्युअसली फोन करीत आसलो. आमचे WRD फायर पुलीस पर्सनल सगळे येवन हांगासर पर्सनली मॉनिटरी करताले. गांवच्या लोकांची सेफ्टी ही आमच्या नुसार फर्स्ट आशिल्ली त्याची ती प्रायोरिटी दिवन आमी पळयताले. अंदूय एक भितरल्या 4-5 घरांक ऑलमोस्ट उदक येवन तेकले टच जाले. आमचो माजी सरपंच जे सगळे बाकीचे हांगासले भुरगे हे सतर्क रावन ते उदकाचे बाकीचे सगळे मॅनेजूय करताले. पण आमकां हेजेर परमनंट सोल्युशनाचेर वचपाक जाय आनी परमनंट सोल्युशनाचेर वयतले आसत जाल्यार ताजेर आमचे WRDची टीम आणि बाकीचे सगळे म्हणून स्टडी करून कितें तरी एक परमनंट म्हणजे फक्त रिटेनिंग वॉल काडप आणि हाजेर सोल्युशन जावचें ना. दर वर्सा पावसान उदकाचो जर फ्लो पळयत जाल्यार दर वर्सा हो तसोच भंय उरतलो. ताजेर कितें तरी आमदार आनी बाकीच्या गांवांतल्या लोकांक विश्वासान घेवन एक परमनंट सोल्युशन काडपाचें आमी विचारान आसा. निश्चित रित्या एक फुडल्या वर्साभराच्या भितर एक प्लॅन करून तरी परमनंट सोल्युशन काडटा. बाकीच्या थोड्या जाणांक मदत मेळूंक नाशिल्ली ती ताका हांवें सांगलां आमच्या माजी सरपंचाक की आमी उरलेल्याकूय बी थोड्यांक मदत मेळूंक नासली तांकां मदत मेळून दिता. बट चडशा लोकांक आमी मदत फाटल्या फावटी केल्ली. उरलेले तेंचे घरांचे थोडेशे प्रश्न आसा. आमदार आमचो लक्ष घालून ताका जे थोड्यांक नंबर मेळूंक ना आनी ते टोटल आशिल्ले मेळून दिवपाचो ते विशय गांवांतल्या लोकांचे प्रश्न हे सगळे सुटावे केले वयतले. मॅक्झिमम आमचे ट्रायबल भाव हांगासर रावता पण विशेष करून तो आमचो मुख्य उद्देश आसा की आमी शेवटच्या मनशा पर्यंत पावचे तो ध्येय लक्षात घेऊन आज आम्ही ठरवले की काल आमच्या आमदाराक म्हटलं की हांव पर्सनली येऊन परत एकदा पळोवन लोकांक मेळोन तेंचे प्रश्न सुटावे जावचे हाज्या खातीरच आज हांव भेट दिवपा खातीर आमदार आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद चानोडे बाकीचो झडपी बाकी सगळे जाण हांगासर आयज मुद्दामून पळोवपा खातीरच हांगासर आयिल्ले. आणि आज मुख्यमंत्र्यान ठरयलें की वचून हे पळोवया म्हणून खंयची सायट सगळी. त्या दृष्टिकोनातल्या मुख्यमंत्री आमचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंद कानावडे हे येयले पळोवपाक हांगासर की एक्च्युअल सायटीर कितें आसा तें पयशे. सादारण ह्या गांवांक कशें आसा गेल्ल्या वर्सा भयंकर प्रचंड प्रमाणात
तातूंत पसून कितें जाल्लें की सगळीं घरां बुडलेलीं आनी प्रचंड नुकसानी जाली. लोकांक भितर रावपाक सुद्दां मेळनासलें आनी तीच परिस्थिती परत आता काय कितें अशें एक हें आसलेलें. आतां तेजें कशें आसा की सोल्युशन म्हणून आमी तेका इमिडिएटली कितें सगळें बाकीचे सारासर विचार केल्या शिवाय सोल्युशन तेका कठीण आसा सांगप. पूण एक प्रायमरी सामकी सोल्युशन कितें आहा की सादारण एक ती पेरिफेरीची जी पळय न्हंयचे कडेची जी घरां आसा 2500 ती एक तरी कशी आसा की शिफ्ट करून तांकां रिहॅबिलिटेट करपाचें. जाल्यार केपें चंद्रेश्वर भूतनाथ देवळाचो रस्तो येरादारेक सामको धोक्याचो जावन राविल्लो. त्या रस्त्याची लेगीत मुख्यमंत्र्यान आनी हेर अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली. चंद्रेश्वर पर्वताचेर वचपी 4 व्हिलर गाडयो आयच्याच बॅन केल्यो वयतल्यो. बॅरिकेटींग करून फक्त 2 व्हिलर गाडयांक फुडें सोडले वयतल्यो. अंदूचो पुराय पावसभर आता फुडें श्रावण म्हयन्यांत सुद्दां आमकां पर्वताचेर 4 व्हिलर गाडयो अलाव करपाक जावचे ना. कारण लोकांची सेफ्टी ही खूब म्हत्वाची आसता. रस्तो एके सायडींतल्यान खचूंक शकता. म्हणून म्हाका दिसता फुडल्या येता त्या पुराय पावसभर आमी फक्त 2 व्हिलर्स गाडयो ज्यो आसा त्यो पर्वताचेर फुडें अलाव करतले. गोवा 365 खातीर दारबांदोडेच्यान कृष्णा नायक आनी केपेच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठांत काल सावन चालू आशिल्ल्या उत्सवाची फाल्यां भजनी सप्तकांत सांगता जातली. आषाढी एकादशी निमतान टाळ मृदंग आनी विठ्ठल नामाच्या गजरांत गोकर्णाचो हो केंद्रीय मठ फाल्यां भक्तिरसांत नातलो. 3 दिसांचो हो महोत्सव संस्कृती, संस्कार आणि नीतिमत्तेची बुनियाद घट करपी विविध विधी आणि कार्यावळी जाल्यो. गोधन पुजा जाली. रामतारक मंत्र, विष्णू सहस्त्रनामाचे जपा बरोबरच संगीताच्यो कार्यावळी जाल्यो. आयज संगीतोत्सव जातलो, दिपोत्सव आणि तेच बरोबर पुष्पपुजाय जातली. फाल्यां भजनी सप्ताह जातलो. काल हांगा धार्मीक कृती जाल्यो. एक राम तारक मंत्र जालो, विष्णू सहस्त्रनाम जालें, विष्णू अयज्ञ जालो, आज ताची सांगता जाली. आनी काल ताजे नंतर मागीर काल संगीताच्यो कार्यक्रम जाल्यो, शिराली आनी बेंगळूरच्यो गोंयच्यो जाल्यो. आज आमचो राहुल देशपांडे आनी भाटे हांचे गायनाचो कार्यक्रम सांजचो जावपाचो आसा. मागीर दिपोत्सव आसा, पुष्पपुजा आसा आनी फाल्यां सकाळीं 8 ते 11 तारखेक 8 मेरेन 24 तासांचो भजनी सप्ताह जाता. आनी हो भजनी सप्ताहाचें कारण आषाढी एकादशी. आनी ह्या आषाढी एकादशीच्या निमित्तान हो भजनी सप्ताह दवरला. तो सकाळ फुडें 8 वरांचेर फाल्यां स्वामीच्या दीप प्रज्वलन करून जातलो आनी ते 24 हें जातल्यो आनी तो रात दीस चलतलो. गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचे 23वे विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांचे पुण्यतिथी निमतान विविध कार्यावळी चालू आसात. फाल्यां म्हटल्यार 10 जुलयाक महोत्सव सोंपतलो. पयले दिसा राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी उपस्थिती लायली. जाल्यार आयज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, रोहन खंवटे, सुभाष फळदेसाय, रमेश तवडकार, विजय सरदेसाय, उद्देजक श्रीनिवास धेंपे हांची उपस्थिती आसली. स्वामीन तांचे बरोबर संवाद साधलो. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार. बंगालाच्या दर्यादेगेर तयार जाल्ल्या चक्रीवादळाक लागून गोंयांत ह्या सप्तकाच्या शेवटाक आनी फुडल्या सप्तकांत लेगीत घसघसून पावस पडटलो. गुजरात, कर्नाटक दर्यादेगेर तयार जावपी कमी दाबाच्या पट्ट्याक लागून फुडल्या दिसांत कांय वाठारांनी नेटाचो पावस पडूं येता. अशें आसलें तरी हवामान खात्यान अजून मेरेन रेड अलर्ट जारी करूंक ना. सगळ्या 13 वाठारांनी 6 सेंटीमिटरा वयर पावसाची नोंद जाली. सांगे आनी केपें वाठारांत सगळ्यांत चड म्हणजेच 13 सेंटीमीटर पावस पडलो. चडशा डॅमांनी आनी न्हंयांनी उदकाची धोक्याची पातळी हुंपिल्ल्यान हुंवाराची शक्यताय आसा. देखून ह्या वाठारांतल्या लोकांनी शिटूक रावचे. दर्या खवदळिल्लो आशिल्ल्यान नुस्तेकारांनी दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 27 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरतले.
12 जुलया मेरेन राज्यात ऑरेंज अलर्ट. नेटाच्या वाऱ्या वांगडाच पावसाची शक्यताय. चडावत आनी उणें तापमान 27 ते 23 डिग्री सेल्सियस. 12 जुलया मेरेन नुस्तेकारांक खाशेली शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.